पाठ 27 आमचो सुणो. मोती आमचो सुणो. हो तुमकां दिसता हो आमचो सुणो. तो खूब शाणो. तो खूब शाणो. शाणो म्हटल्यार हुशार. आमचो मोती बरो. आमचो मोती कसो आसा? बरो आसा. पळयात ओग्गी बसला, शांत आसा. काळो आनी धवो म्हळ्यार ताचो रंग कसलो आसा? काळो आनी धवो दोनी रंग ताचेर आसात. तो हाड खाता. हे पळयात हाड. तो हाड खाता म्हटल्यार हाडां खाता, मांस खाता. ताका भाजी नाका. तुमी भाजी खातात न्हय? भाजी आरोग्याक भलायकेक बरी आसता, पूण ताका ती आवडना. तो आनी बाबू खेळटात. हो पळयात बाबू आनी हो आमचो मोती, ते दोगूय खेळटात. पळयात कशे खेळटात. आमी सगळीं वांगडाच खेळटात. हो मोती आमच्या वांगडाय खेळटा. मोती खेळपाक हुशार. पळयात बाबू वांगडा खेळटा कसो तो. बाबू चेंडू उडयता. मोती तो पळयता. चेंडू खंय पडला तो ते पळयता. मागीर तो चेंडू धरता आनी परतून हाडून दिता. पळयात चेंडू धरून परतून हाडून दिता. तो दारा कडेन बसता. तो म्हळ्यार मोती. मोती दारा कडेन बसता. तो कोणाक भियेना. म्हळ्यार ताका भंय दिसना, पूण लोक ताका भियेतात. हे पळयात लोक ताका भियेतात. ताचो आवाज आयकून भियेतात. ताचे कान शिटूक. म्हळ्यार खुट्ट करून आवाज, मातसो लेगीत आवाज आयलो तेन्ना ताचे कान सकयल आसता ते वयर अशे उबे जातात. पळयात कान कशे उबे आसात ते. आवाज येतकच ल्हानसो जरी आवाज आयलो तरी ताचे कान उबे जातात. ताचे कान उबे जातात. तो रातचो जागो रावता. पळयात रात जाल्या तो दारा कडेन बसला आनी जागो आसा, न्हिदना. आनी दिसाचो, आतां दीस आसा पळयात, आनी मोती झेमता. पूण तो झेमता, दोळे बंद आसात, शिटूक रावता. पळयात मातसो आवाज येयलो ताणें दोळे उक्ते केले. पळयता कसो.